हांव एक गजाल परत सांगता, विजय सरदेसाय जो आहा पळय न्ही, ताका सध्या कांय काम ना, तो सध्या बेकार आसा. हांव तुका एक सांगता, ताका कसो आहा, ताजो अजून राग जो आहा पळय न्ही, कदाचित म्हणजे खरें गोंयकारपण कितें तें हांवें दाखयलां ताका. ओके, आमी जी डिमांड केली खूब गोश्टीचो, हांव राज्य चलयतां, हांव सरकार चलयतां, म्हाका सगळ्या गोश्टीचो सारसर विचार करचे पडटा. आमी पयल्यान पयलीं जे लोकांक डिसिजन घेतलें, एक 2-3 गजाली आमी जर सगळ्यांक बंद केल्लें, हांगासर येवपी सगळे ग्रॉसरी आयटम्स, पयले ग्रॉसरी आयटम्स सोडून दी, मेडिसीन बंद जातले आसलें, ऑक्सिजन बंद जातलो असलो, टँकर्स आमकां भायल्यान येता त्योच बंद जातल्यो आसल्यो मरे. हे पळय, हे कळना काय म्हणटा. द सेकंड थिंग, ग्रॉसरी आयटम येवपाचो सगळे बंद जातले, तांदूळ बंद जातलेले, दाळ बंद जातलेली, भाजी बंद जातलेली, चिकन सगळे बंद जातले असले. म्हणपाक खूब सोंपें आसता, डिमांड करपाक खूब सोंपें आहा, हें बंद कर, तें बंद कर, ठीक आसा. आमी पयलीं म्हटलें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची गायडलायन कितें, आमी देशा पासून वेगळे ना. अरे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची गायडलायन कितें म्हणटा, आमी तीच डिमांड करीत आसा. द सेकंड, ठीक आसा, आमी तेंय म्हटलें, आमकां पयल्यान पयलीं म्हणना फुडें मागीर ग्रॉसरी आयटम, ऑक्सिजन पयल्यान पयलीं मेडिसिन्स अलाव केली, ऑक्सिजन अलाव केले, ग्रॉसरी आयटम अलाव केले. मागीर आमी म्हटलें की मागीर गोंयकारपणाचें जें सांगता न्ही, गोंयकारांक अलाव कर म्हणून सांगलें हायकोर्टाक. मागीर तशें तांच्यांनी सांगलें हाव वी कॅन डिस्क्रिमिनेट, गोंयकार आनी भायलो डिस्क्रिमिनेट कशें करतले. आयजूय तुका सांगता, म्हाका कंटिन्युअसली फोन येता, म्हाका टेस्टींग रिपोर्ट मेळना, हांव दिल्ली अडकलां, हांव हैदराबाद अडकलां, हांगा अडकलां, म्हाका टेस्टींग रिपोर्ट मेळना, लॅबाचेर रिपोर्ट हें आहा. आमकां सांगपाक खूब सोंपें ना रे. हे करूं नाका, तें करूं नाका, राज्य चलयता ताका कळटा. डेली 5,000 वर्कर जे फार्मा इंडस्ट्रीन डेली वेजीसचेर काम करतात, ते डेली अपडाऊन करतात, फार्मा इंडस्ट्रीज बंद पडटली. जे येता वता काम करता ताका डेली खंयची मेळटली, म्हाका 72 अवर्स सांगता, डेली लॅबान ते बाबडे खंयचे वयतले, कोण हाडटलो. म्हाका कांयच म्हणणें ना म्हाजें, पण शेवटी जर राज्य चलतलें, सगळें जर सुरळीत रित्या चलतलें, अरे लोकांच्या जीवन मरणाचोय प्रश्न आसा, लोकांक शेवटी कामूय करपाक जाय, हाची गरज आसा. आमी हाजोय विचार करपाक जाय. कशें आसा तुका सांगता, टिका करप खूब सोंपें आसता. त्या खातीर निदान कशें आसा मरे, भायर आसतना एक आनी भितर आसतना एक अशी दोनपणां तरी आमी करिना. सरळ ह्या राज्याच्या हिताच्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, त्यो हांव करीत आसा, आनी अलॉंग वीथ माय ऑल मिनिस्टर्स.